जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आमी आयल्या पार्शे हांगासर. पार्शे हांगासरल्या विलेज पंचायतीन हांगासर पंचायत दीस मनोवपाचें थारायला आनी त्याच निमतान आमकां हांगासर आमंत्रीत केला. गोंयच्यो वेगवेगळ्यो पंचायती कसले ना कसले उपक्रम बायलां खातीर करीत आसता आनी त्याच निमतान बायलां मदीं आशिल्ले कला गूण तांकां प्रोत्साहीत करतात आनी तेच निमित्त साध्य करून आमी आज तांचे बरोबर कांय खेळ खेळटली, कांय मातशी थोडी मजा मस्ती करतली. चला तर देवी भगवतीक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करूया. चला तर. नमस्कार. हांव पार्से गांवचो सरपंच श्री अजय कळंगुटकर. आयज आमचे पार्शे गांवान आमचो पंचायत फावंडेशन डे सेलेब्रेट करता. आयज गोंयान जे फेमस चॅनल आसा प्रुडंट मिडिया, ह्या प्रुडंट मिडियाचो एक कार्यक्रम जावन आसा जरा हटके. आमच्या पार्शांतल्या जी महिला ग्रुप्स आसात तेंची टॅलंट्स ही आमचे पार्शा गांवची महिला जी आसात ती सबंद गोंयान ती दिसची ह्या एका अपेक्षेन आमी आयज हो कार्यक्रम हय ऑर्गनायज केला. कारण प्रुडंट मिडिया हो जो चॅनल आसा तो प्रत्येक आमच्या गोंयान खेड्यांनी पावल्लो आसा. ते चॅनल म्हटल्यार एक आमकां स्फूर्तीदायक चॅनल आसा. आयज जी आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमचे कडेन उपस्थित आसात शिरोडकर मॅडम, तेंचे हांव ह्या पार्शाच्या गांवाच्या वतीन ह्या कार्यक्रमान हांव स्वागत करता आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमची डेप्युटी सरपंच रेश्मा कांबळी हांकां की तेंच्यांनी तेंचें फूल आनी स्मृतिचिन्ह दिवन तेंचें स्वागत करचें. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो आयचो भाग. आयच्या भागाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांकूच लागली आसतली. लागला की ना? प्रश्न कसले आसतले, गेमी कसल्यो आसतल्यो, हे सगळेच उत्सुकता, ही सगळीच उत्सुकता आमच्या प्रत्येक भयणीक आसता हांगासरल्या. आनी जेन्ना प्रश्नाक आमी म्हणटा आमचो पयलो रावंड फुगड्यांचो रावंड जो आसता तेन्ना जेन्ना तेंची नांवां येतात तेन्ना तेंची तोंडां पळोवण्या सारकी आसता. तर पळोवया की आजची आमची पयल्या रावंडची स्पर्धक आमकां हांगासर कोण मेळटा, कितल्या बरे तरेन ती उत्तरां दितात, तांची रिएक्शन्स पळोवया, तांची कितें म्हणटा ती टेन्शन पळोवया, तेंची टेन्शनांतली तोंडां पळोवया. सगळी रिएक्शन पळोवपाक आपोवया आमच्या 5 स्पर्धकांक जी खेळटली आमचो पयलो रावंड फुगड्यांचो रावंड. नांव सांग. शुभांगी पार्सेकर. शुभांगी, कशें दिसता आज हांगासर येवन? बरें दिसता. केन्ना अशें कार्यक्रमान भाग घेतिल्लो? चड करून ना. घेवंक नाशिल्लो. आवड आसा घेवपाचो? आवड आसता पूण काम आसता. खूब आसता काम? हो. हां. आनी तुजी आवड कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? म्हाका आवडटा सगळे डान्स, गाणी म्हणपाक, वेळ पण मेळटा? वेळ मेळना. गाणी म्हणपाक आवडटा? आवडटा पण आता लक्षात बीन ना. पळय सोमतीच सांगता आतां लक्षान दिना. पयलीं जे लक्षान येता तें पण म्हणपाचें तुवें. चल आता हय आतां वॉच चान्स. हे भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळ्या शंकरा. मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. सुनीता परब. तुमी कितें करता? आमी पायस घरा कडेन. घरा कडेन आसता. आनी तुमकां कितें आवडटा करपाक? आवड कितें आपल्या घरानूच काम करपाचें. बरें म्हाका सांग की तुका अशी पदां म्हणपाक बी येता? होवयो गावपाक बी आदली लोकां खूब म्हणटालीं न्ही गे. आतां खंय तूं ही आदली न्ही, आपूण आदली न्ही. हांव सुनीता बुगडे देसाय. म्हाका आवड आसा वाचनाची आनी म्हज्या बायलां बरोबर चडश्यो खबरो करपाची. हे मात सारको ऑनस्टली बायलेची तिणें हॉबी सांगली. हांव सुद्दां प्रत्येक भागान बायलांक विचार तुमकां कितें आवडटा, सगळ्यांना जेवण करपाक आवडटा, पण हिणें बेस्ट सांगलें सारकें खबऱ्यो मारपाक आवडटा. आनी बायलांचो आमची संवय ती खबऱ्यो मारपाक. आनी तुमकां दिसना खबऱ्यो मारप वायटूय न्ही, कित्याक अश्योच खबऱ्यो मारता खुबशे बरे गोष्टी विचार फुडें येता. आपले विचार तांकां मेळटा, तेंचे कडल्यान विचार आपणाक मेळटा. म्हाजें नांव मनश्री भगत. म्हाका खूब अशें कोणी सांगलें आमी आमकां शिकोया, चल फुडें सरता. कितें कितें शिकली सांग पळय तूं आतां पर्यंत? आतां हांव सद्या आमी बॅगां शिकता, जूट बॅगां. चल हुशार पळय ती काय बरी. बेस्ट. म्हजें नांव आनंदी पार्सेकर. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. तुमचे हॉबीज कितें? हॉबीज म्हणजे रांदपाचें.
रांदपाचें. तो विवो आसा तितून हांव पयलीं चॅरपर्सन आसलें आनी आतां हांव CRP म्हणून काम करतां. अच्छा, व्हेरी नायस. आतां आमी वचुया आमच्या प्रश्नां कडेन. गजाल्यो खूब जाल्यो. आमचो पयलो रावंड म्हणजे आतां फुकटाच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. सो पयलो प्रश्न आसा, गोंयचो PWD मिनिस्टर कोण? ओके, आपलो डावी जातात मल्ली. सांग 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 तू. राव प्रॉम्प्टिंग कोण करना तिका? दीपक जवळकर दुसरो भाव सांगता लक्षानूच येना. जाता जाता अशें जाता. ओके, ऑडियन्सान चान्स घेवया. कोणाक येता आन्सर? यो, निलेश काब्राल. उत्तर दिला हांगासर निलेश काब्राल आणि उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी. बाबू किदळेकर हांच्यांनी प्रश्नाचें उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुण्यातले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. ओके, केदारनाथ हे टेम्पल तुमी सगळ्यांनी आयकलां, देवूळ केदारनाथ म्हणून. हे खंयच्या राज्यान आसा? डिस्कशनाक करूं नाका, येता जाल्यार फक्त हात वयर करा. यो. उत्तराखंड. उत्तर दिला उत्तराखंड आणि आमची फुगोटी बऱ्यापैकी ऑडियन्सान फुटल्या. मोठ्यान ताळयो जावनी तेजे खातीर. कन्विशा पार्सेकरान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलें आयका. ओके, हे रिलेशन आसा. तुमच्या मावशेच्या भयणीच्या आवयचो चलो तुमचो कोण जातलो? भाव. उत्तर चुकला. एक वेळ. अयो अयो, पुढे. मामा. उत्तर सारकें आसा, मामा. मोठ्यान ताळयो जावनी ताजे खातीर. फुगोटी आमच्यो परत एक फावटी ऑडियन्सान फुटला आनी कामाक्षी हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आनी एक प्रश्न. दर्यान आसा मासो. फुडली म्हण तुमी कंप्लीट करपाक जाय. दर्यान आसा मासो. सांग. दर्यान आसा मासो आनी मिरसांग वांटून दवरल्या घरा ना. दर्यान आसा मासो धरतलो कसो? चुकले. दर्यान असा मासो संसार जातलो कसो? आन्सर हांव बेस्ट आतां आयकुपाक एक एक. ओके, उत्तर हांवूच दिता. दर्यान आसा मासो मोल करतलो पिसो. हे पळय तिका येतालें पळय उत्तर. ओके, पिक्चरां सगळीं पळयता. हो एक डायलॉग आसा. हो डायलॉग खंयच्या पिक्चरांतलो तो सांगपाचो. हां, म्हाका त्या पद्दतीन म्हणपाक जावचो ना, पण हांव ट्राय करता असो नॉर्मल सांगपाक तुमकां. आय कॅन टॉक इंग्लीश, आय कॅन वॉक इंग्लीश, आय कॅन लाफ इंग्लीश बिकॉज इंग्लीश इज अ व्हेरी फनी लँग्वेज. हो आयकला सगळ्यांनी आसतलो डायलॉग. सांगा. अमर अकबर एंटनी. ना, चुकले उत्तर. कुली. मैंने प्यार किया. ना, सगळें आमी शोले. तुमचें नांव सांगतली आतां ही. शोले. जालें, होय प्रायज सांगू तोरू. ना, नमक हलाल. थँक्यू तुमकां. आनी आमचो फुगोट्यांचो रावंड म्हणजे आमचो पयलो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. फुडलो रावंड आमचो जोडी तुजी माझी. ह्या रावंडचे पार्टिसिपंटा मुखार येयात. जोडी तुजी माझी ह्या रावंडची स्पर्धा म्हाज्या बरोबर आसा आनी आजच्या खेळाचे विनराक मेळटले अँटीक मार्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वाउचर. सो आमी ह्यो खेळाक रोखडीच सुरवात करतली, पण ताचे पयलीं आमी तांची ओळख करून घेवया. नांव सांगा. स्नेहल कांबळी. बरोबर कोण आसा? वैशाली कांबळी. जाव धाकटी जाव व्हडली जाव कितें सामकें जावे बद्दल सांग मगे. हां, कितें सांगतली धाकटी जावे बद्दल? एक जावेचो बरो गुण, एक वायट गुण. सांग. बरे गुण आसा. हां, बरे गुण आसा. बरे गुण गे. एक बरो गुण, एक वायट गुण. एक बरो एक वायट. तिच्या बद्दल एक कितें तरी बरें सांग आनी एक कितें तरी तुका जें आवडना तिच्या स्वभावा बद्दल तें सांग. सांग आतां. तू सांग, तू सांग. वायट ना. आनी बरो गुण कितें म्हणलें? हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग. माझे नाव उर्मिला भानुदास कांबळी. ही माझी व्हडली जाव आणि हांव धाकटी.
ही जे खूप बरे आहा वायटूय आसा जावा बद्दल तुमकां खबरूच आसतलें कसल्या एका सण कार्याक ही म्हाका मदत भरपूर करता आनी आमगेर चडशी येयना मागीर हांव तिचेर बेजार जाता आनी ती म्हाजेर बेजार जाता इतले कितें वचना की तेंगे च्या बी दिना कितें करून हा ती काय काम आसता प्रगती प्रेमानंद कांबळी सांग आता तिच्या बद्दल सांग. म्हाका टायमच मेळना कामा फुडें वचपाक. तुका टायम मेळना वचपाक तेंगेर पण तिच्या बद्दल कितें सांगतली ते तुजें तिणें सांगलें ऑलरेडी तू तिचें सांग तिचें कितें सांगतली तिचो स्वभाव कसो बरो स्वभाव हा? माझे नाव रुपाली संजय कांबळी आमी ही माझी व्हडली जाव रेश्मा कांबळी ओके आणि आम्ही दोगांय बरी आहात तशी पण केन्ना केन्ना आमचे मदीं भिंगास ते जेवणाक बीन म्हाका हेल्प खूब करता. माझे नाव रेश्मा सत्यवान कांबळी हांव डेप्युटी सरपंच. ओके ही माझी धाकटी जाव. तुका टायम मेळटा गो जेवण बिवण हेल्प करपाक तेका हय हांव एडजस्ट करून करता हेल्प तेका. ओके आणि ताच्या बद्दल कितें सांगतले हें सांगपाचें बरें म्हटल्यार आमी केन्ना अशें वायट दिसलें जाल्यार उलोवपाचेर रावता 2 दीस बीन तेचे वयर जायना म्हाका. अरे ऑनेस्टली सांगता ते वर्षा विजय पार्सेकर आणि ही माझी व्हडली जाव नाव धाकटें किरण प्रकाश पार्सेकर ही माझी धाकटी जाव. सांगले कळ्ळें ते फुडें सांग. म्हाजो मातसो स्वभाव तापट कसो हांव ते केन्ना बडबडटा म्हटल्यार ते कानार उगीच रावता सिरियस सांगल्यार उगीच रावता कितें परतें सांगिना पण भयणी कशें म्हणून दोगां आसता घरान एक कडेन आसता पण भयणी कशें आसता. तू कितें सांगतले तिने काय आपल्या ना बद्दल सांगले आपलो स्वभाव तापट म्हणून हेल्प करता. माझें नाव मिलन महादेव केरकर हांव व्हडली जाव ही म्हाजी धाकटी जाव. आमचे जावो जावो स्पेशल कॉम्पिटिशन चल्ला जाव म्हाजी बरी कितें शिकपाचें बी आसा जाल्यार एकामेकाक सांगता आमी. सांगता ही माझी व्हडली जाव आमी सगळे विचारूनच करता एकामेकाक आनी केन्ना म्हाका हेल्प जाय जाल्यार सांगलें फोन केल्या फुडें म्हाका येता ही. ओके सर तुम्ही सगळ्यांची ओळख ऐकली त्यांच्याबद्दल कितें बरे गुण वायट गुण ते ऐकले तुम्ही. आता पळोवया की त्यांची बॉन्डिंग कितली बरी आसा ती आणि त्याच्या खातीर खेळूया एक ल्हानसो खेळ. गेम सारको सोंपो आसा. आमी हे एक हुला उपा रिंग घेतला ओके आणि एक बॉल आमी तांकां दितले ओके. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. ग्रीन मार्का कडेन तुमचो सर्कल स्टार्ट जातलो फूल एक सर्कल कंप्लीट ग्रीना कडेन पावतकच जातलो ओके. ते आता ट्राय करतली उर्मिला आणि प्रगती. रेडी स्टार्ट. जातले सो आम्ही 1:45 बी अशी कितें म्हणूया. ओके स्टार्ट. सारको जोर आसा. स्लो स्लो स्लो. जोडी तुझी माझी या राऊंडची रनरअप येता आमची ही जोडी आणि त्यांच्यानी एक राऊंड मारला सो आम्ही तांकां हो रनरअप प्रायज दिता आणि हो प्रायज आमकां स्पॉन्सर केला विलेज पंचायत पार्से हांच्यांनी आणि हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरले पंच मेंबर हांणी हो प्रायज दिवचो. ओके थँक्यू. उर्मिला आणि प्रगतीन हांच्यांनी ऑलमोस्ट 2 राऊंड कंप्लीट केले आणि ती जाता ह्या राऊंडची विनर आणि तांकां मेळटा अँटिक मार्टर पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. कभी हा कभी ना हो आसा आमचो फुडलो राऊंड पण हो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. वेर्णेच्या अँटिक मार्दोळांतलो
भूत बंगलो. भिवू नकात. जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे झाले उपरांत अनुभवात हो थरार भूतांचो. तुमची सत्तात येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नकात. पस्तावतले. याद असूनी वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी, हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़, हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़, बेलगाम. Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो कभी हा कभी ना हो सगळ्यांचोच आवडीचो रावंड. ह्या रावंडाचे पार्टिसिपंट कोण आसा पळोवया आनी तांचे बरोबर रावंड सुरू करूया. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे स्पर्धक माझ्या बरोबर आसा. रूल सगळ्यांक खबर आसा. हय आनी ना म्हणपाचें ना, येस नो म्हणपाचें ना, उगी रावपाचें ना. ही म्हाका आत्तां विचार ते दुसरी बायल उगी राविल्ली तशी उगी रावले जाता काय खंय. सो तशें उगी रावप ना. उलोवंक जाय, फटाफट उलोवपाक जाय. 40 सेकंदाचो टायम आसतलो. निकिता तुजो टायम सुरू जाता आता. निकिता टेन्शन आयला? ना 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 बरें. ओके प्रज्ञा तुजो टायम सुरू जाता आता. प्रज्ञा कशें दिसता सांगा येवन? बरें दिसता. खूप प्रोग्रामांक तूं अटेंड करता अशें? करता. भोंवता सगळ्याक? भोंवता. आवडटा भोंवपाक? आवडटा. तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ? हा हा पंच. हाऊसवाईफ हय म्हणलें. ओके दिपाली तुजो टायम सुरू जाता आता. दिपाली उलोवपाक आवडना चड? म्हाका खूप आवडटा. आवडटा? खूप आवडटा. उलयता खूप? खूप. सगळ्यां कडेन उलयता? सगळ्यां कडेन. प्रोग्रामांक तुवें म्हाका दिसता प्रोग्रामचो रेग्युलर पळयता न्ही तूं? चडसो पळयता. आवडटा तुका? खूप आवडटा. खंयचो रावंड सगळ्यांक चड आवडटा? कभी हा कभी ना. कित्याक आवडटा हो रावंड तुका? तुमचें उलोवप बी एक म्हाका खूब म्हणजे खूब लायक आसता. म्हाज्या चेडवाकूय आनी म्हाकाय बी. हय खूब लायक. ओके आनी तुका म्हणटा तुका रावंड खूब आवडटा. सो प्रॅक्टीस केल्ली तुवें रावंडाची? केन्ना केन्ना करता. चलये बरोबर करता? चलये बरोबर करता. ते कितें आसा? 13 वर्साचे. कॉलेजीन वता? इस्कॉलान वयता. खंयच्या स्कुलान वता? दुर्गा स्कुलान. बरें शिकता? शिकता. पास जाले? पास जाले. कितले मार्क्स मेळे? 90. तू घेता अभ्यास? केन्ना केन्ना हांव घेता. तू घेता? घेता केन्ना केन्ना. आणि बरें शिकता म्हणटा न्ही तू? मस्ती बी करना? केन्नाय करता. खरेंच सांगता जेन्ना अशी पार्टिसिपंट मेळटा जी खरेंच कार्यक्रम पळयतात आणि तो कार्यक्रम रावंड जो आसता तशी म्हणटा की कभी हा कभी ना रावंड तिका आवडटा ती प्रॅक्टीस करून येता तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसता आनी अशें दिसता आमचे ह्या कार्यक्रमाचे सार्थक जाले कशें. मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. ओके निलिमा तुजो टायम सुरू जाता आतां. कितें आवडटा सगळ्यांक चड करपाक? डान्स करपाक. डान्स आवडटा? डान्स रावंडाक कित्याक घेवंक ना तर तूं? आसा नांव म्हजें. थंय आसा ना? ओके माया तुजो टायम सुरू जाता आता. माया चली तुजी? चली? हय. बाबडे हय म्हणटले की ना म्हणटले. चली तर आसा खरी. उमा तुजो टायम सुरू जाता आता. उमा गजाली मारपाक आवडटा? हय आवडटा. हय आवडटा. ओके मोठ्यान ताळयो जाले आमच्या विनरा खातीर. आणि अशें दिसता की ती ठरूनच आयली की हो प्रायज घेतली म्हाका जाता. खबरूच नासली हांगासर हांव म्हाज्या जावांक सुद्दां सांगतालें हा ही म्हाका खंय तरी पयल्या दिसता म्हणून. म्हणल्यार ती म्हणल्यार म्हाका तुका आवडटा मुगो तुजेंच नांव येयलें. कभी हा कभी ना ह्या रावंडची विनर येता दिपाली दिगंबर बिसाजी आणि तिका मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. डान्स करपाक सगळ्यांकूच आवडटा पण मातशी लज दिसता
पण लॉस दिसूनय आमची जेन्ना तुम्ही पळयतात स्पर्धक हांगा येतात आनी कितले सुपर डुपर परफॉर्मन्स करतात. सो असो सुपर डुपर परफॉर्मन्स पळोवया आज आमी पारशे गांवांतल्या आमच्या ह्या सगळ्या भयणींचो. सो मुखार ह्या जी पार्टिसिपंट डान्स राउंड पार्टिसिपेट करतली. डान्स राउंडचे पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात मातशें टेन्शन आयलां, मातशी लजूय दिसता, मातसो उत्साह दिसता, सगळे मिक्स इमोशन तांचे मदीं आमकां दिसता आनी डेफिनेटली परफॉर्मन्स सुपर डुपर आसतलो तसो कसो दिसता. सो एज ग्रूप तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या बरोबर कितें आसा तें. सो तुमकां कळटलें की परफॉर्मन्स कितलो बरो जातलो तो. आनी डान्स राउंडच्या विनराक मेळटले वी नीड पिझ्झा आउटलेट बागा हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो जो हो पिझ्झा कुपन मेळटले. सो पळोवया कोण हो पिझ्झा कुपन घेता आनी डिलिशियस असो पिझ्झा तुमकां मेळटलो खावपाक. सो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दिया. मोठ्यान जाऊन झाली सगळ्या डान्सरा खातीर. बेस्ट आमची सामकी सुपर डुपर परफॉर्मर ही दोगां जाणां. सांगा आता विनर कोण ते सांगा. एक प्राइज विनर कोण ती निलिमा. ओके. स्पेशल प्राइजीस ऑब्वियसली तुमकां खबर आसा की स्पेशल प्राइजीस कोणाक वतले ते कोणाक. मोठ्यान ताळयो करी तेंच्या खातीर स्पेशल परफॉर्मर आमची आयची ती. आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासले डेप्युटी सरपंच हांच्यांनी हे प्राइजीस दिवचे तांकां दोगांकूय. तशेंच हांगासरली जी परफॉर्मर आशिल्ली म्हाका दिसता सगळ्यांक ताचो परफॉर्मन्स आवडलाच आसतलो. विनर आमची एक आमी काडून दवरल्यात. सो विनराक सोडून ऑब्वियसली आमी दुसरे हांकां प्रायज दिवया पण ताच्या पयलीं आमी विनर डिक्लेअर करता. डान्स राउंडचे विनर आता निलिमा पाळणी आनी तांकां मेळटा वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो हो पिझ्झा कुपन. आनी तांचे आउटलेट आसा बागा हांगासर आनी बऱ्यांतलो बरो पिझ्झा तुमकां खावपाक मेळटलो. सो तुमी वचा आनी तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्साकूय रेकमेंड करा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. सो आमची आनीक विनर आसा जांकां डेप्युटी सरपंच हांगासर ही प्रायजां दितले. सो प्लीज. डान्स राउंड आमचो हांगा सोंपता. आमकां विनर मेळ्ळे, सगळे पार्टिसिपंटांक तांची प्रायजाय मेळ्ळी. आनी आतां खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता. आमची पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा. गेम सारकी सोंपी. आमी प्रत्येक पार्टिसिपंटाक दिल्या 5-5 बलून्स आनी मुखार दवरल्या हांगा 2 वे टेप लायल्या. सो पार्टिसिपंटान बलून फुलोवपाचो. पयलीं 5th हाजे टेपीचेर लावपाचो, बलून स्टीक करपाचो. मागीर परत हांगासर येवपाचो, परत बलून फुलोवपाचो, परत 4th हेजेर रावपाचो. सगळ्यांक पयली जो सिक्वन्स कंप्लीट करता ती जातली हे राउंडचे विनर. आनी तांकां मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ स्पायसीस अँड ड्राय फ्रुट्स हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. ओके. सो आयचे गिफ्ट कोण घेवन येता पळोवया घरा. रेडी स्टार्ट.
चक राऊंडचो थर्ड प्राइज वता सीमा साळगांवकर हांकां आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरली पंच प्रज्ञा यांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. चक डे राऊंडचो सेकंड प्राइज वता रंजना साळगांवकर हांकां आनी तांकां मेळटा वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो पिझ्झा कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चक डे राऊंडचे विनर येता विनिशा केरकर आनी ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान वो स्पेशल गिफ्ट. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी हो प्राइज दिवचो. तुमी हांगासर तेंचे कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पावसे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले सरपंच अजय कलांगुटकर हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर्स आनी तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशीच हासत खेळत रावात, उमेदी रावात. फुडल्या भागान मेळटलीच आमी. तो पर्यंत पळयत रावात. बाकी सगळ्यांक कट 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 करचें पडटलें. मार कितें ताळी दिवं नाका. जुयेनात नाका ह्यो. प्रश्न सोंपे आसा की उत्तरां सोंपी आसा. ही एक म्हण आसा. ही पळय आं, तुवें आतां ताळी मारपाक जाय आनी आन्सर घेवपाक जाय हां सारको. आगे चुकल्यार काय ना, तुजे कडल्यान घेयना 200 रुपया. यो ट्राय कर गे काय ना. आनी केन्ना घरा वचून करतली. I can talk English. I can. वैशाली कांबी. कितें सोमतो मायक करून घेतलो. तूं आनी सांगू नाका. कोणूच सांग. डान्स करपाक ते सगळ्यांकूच आवडटा पण मातशी. चक डे राऊंडचो थर्ड प्राइज वता सर एज ऑलवेज. सरांचं देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले सरपंच अजय कलांगुटकर. बरें.